नयबाग पोरसकडे वाठारांत 26 वड्यांचेर कारवाय जालीच ना। ते आदी मंगळारा खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पुलीस बंदोबस्त एक वडे कातरून उडयल्ल्यान व्हडलो बोवाळ जाल्लो। उरिल्ल्या वड्यांचेर बुधवाराक कारवाय करतले अशें त्या वेळार अधिकाऱ्यांनी सांगिल्लें। मात बुधवारा हे अधिकारी थंय दिसलेच ना। देखून हे सरकारी कारवायेचेर प्रश्न उप्रासला। सगळे जोपर्यंत कट जायना तोपर्यंत हांव वगीर वचो ना, नाजाल्यार माझी रिपेर करून दिवपाची पडटा। सगळे कट करा, जो नंबर घातलेले आहा न्हू सगळे 26 व्हडले ते नंबराचेच कट करा। आमी हांव खंयची जर दिसात न्हू म्हाजे कडेन सगळे आहा प्रूफ आहा तेचो। काल हेंच्यांनी माझी व्हडी 6 वर्सां आयज जाग्यार आसलेली व्हडी आयज तेंच्यांनी काल येवन कारवाई केल्या, कट केल्या। आणि हेचे पयलीं तेंच्यांनी 3 वर्सां जालीं 26 व्हडये धरलेले। हे तितून हे 2-3 व्हडी आसले, हे स्क्रॅप पयलींचेच आसले, जुने वयर काडलेले, तांकां आयज कट करूंक येयले आनी म्हाजीच पयली व्हडी कट केल्या। 26 व्हडये कोणी विकले, कोणी भाड्याक दिले, ते एकूय जाग्यार ना। जे 26 व्हडी आहा तेंच्यांनी ते कट करपाची एक तर, नाजाल्यार म्हाज्या व्हडयेची भरपाई करून दिवपाची तेंच्यांनी। आणि आयज हांव सांगूंक सोदतां, जे खंय कोणी विकल्या न्हू ते हाडून नाल्यार हांगा सबमीट करपाची व्हडी आनी ते हे कट करपाचे 26 व्हडये भरपाई म्हाका दिवपाची। ह्यो व्हडी आहात पळय, ह्यो एक्चुअली 26 व्हडयो तेंच्यांनी धरलेल्यो। 26 व्हडयो धरल्यो, हे सगळे जागेर 26 व्हडयो धरलेल्यो आसल्यो अश्यो। आतां पळोवंक गेले जाल्यार एक 26 एकूय व्हडी ना, एकूय व्हडी ना। आनी ह्यो आमच्यो 2-3 व्हडी आहात, ते गडेकाराची म्हणजे एक बाबीची म्हणटा तेची एक, म्हाजी एक, आमच्यो त्यो आतां 6-7 वर्सां सायट्यो आमी काडून थेयल्ल्यो। आनी ज्यो व्हडयो हयसर तेंचे हें केल्ल्यो, घट धरून थेयल्ल्यो, सीज केल्ल्यो, एकूय व्हडी तेतली ना। त्यात कितें केलें तें आमी नको त्यो तेंच्यांनी 26 व्हडी येतल्यो, एकूय जाग्यार ना। एक तर तेंच्यांनी कोणी विकल्यो नाल्यार भाड्याक दिले आसतले, ताब्यात दिले तांकां परत। आनी ह्यो आमच्यो वयर आसलेल्यो कारवाई करूंक येयला आतां हे ते काल येयल्ले।